नमस्कार. स्पिरिच्युअल रेस फॉर द डे. आम्ही हरिद्वार अंत संजय हंग व्यास मंदिर ए व्यास मंदिर अंतू आमगेले काशी मठाचे 20th मठाधिपती श्रीमद सुधींद्र स्वामी तांगेले दिव्य हातान हंग व्यास भगवान व्यास देवाक प्रतिष्ठा केलेलं आसा. हांगाचे स्पेशालिटी म्हळ्यार व्यास देवाक आमी नमस्कार करतना व्यासालय तागेले पुत्र शुकमुनी तशी तागेले 4 शिष्य वैशंपायन सुमंतु पेला आणि जैमिनी ते 4 शिष्याक त्रिकाल पूजा जावचे एक जागा सगळी वर्ड आणि काही एक जायना असल पूजा तसले व्यास देवाक शुकमुनीक आणि तांगे 4 वेदाचे ब्रांचेस कोण दिलेले 4 शिष्यांक पूजा त्रिकाल पूजा जावचे एक स्थान म्हळ्यार व्यास मंदिर. हांग ते वेदव्यासाक आनीक शुकमुनीक आनी 4 शिष्यांक पूजा जावन आमगेल सगळेची समाज ह्युमॅनिटी चांग जावका म्हणून स्वाम्यान हांगा तांकां प्रतिश्ठा केलेलो आसा. आनी तशीच सप्तऋषींगेली मूर्ती आसा. भायर दशावतार आसा. एक सुत्त टेंपल मंदिराचें केलें म्हण जाल्यार सक्कड पुण्य आमकां म्हळ्यार तांगेले मेन वेदव्यासाले आनीक शुकमुनीले स्थान सुचेची काशी मठा सगळेची मठाधिपती परंपराचे तांगेलें नांव सक्कड बरोवन आशिल्ले पिठे वयर तांकां प्रतिश्ठा केल्लो आसा. भारीची एक आध्यात्मिक जाग म्हणीत ज्ञान दिवचे आशिल्ले वेदव्यासाक हांगा तांणी प्रतिश्ठा केला. सगळे भारत वर्षांतू वेदव्यासाक ताण जाल्लेल्या जाग्यांतू आनी तशीच तागेले आध्यात्मिक स्थळी हे हरिद्वारांतू कसलेची एक आध्यात्मिक जाग म्हणीत ज्ञान दिवचे आशिल्ले वेदव्यासाक हांगा तांणी प्रतिश्ठा केला. सगळे भारत वर्षांतू वेदव्यासाक ताण जाल्लेल्या जाग्यांतू आनी तशीच तागेले आध्यात्मिक स्थळी हे हरिद्वारांतू कसलेची एक मेमोरियल म्हळ्यार बिफुटींग मेमोरियल करनी कोणी आमगेले देशांनी करनी गव्हर्मेंटांनी करनी कोणीय करनी म्हणून सांगून ते कर का म्हणले एक कळकळीन स्वाम्यान सावथा सुकून नॉर्था येवन हांगा राबून हांगा तांणी वेदव्यासाक प्रतिश्ठा केले आनी तशीच तांगेले शिश्याक प्रतिश्ठा करून भारीचे एक गौरवस्थान वेदव्यासाक शिष्यांक आनी तागेले वेदव्यासाक पुताक शुकमुनी दिलेलो आसा. तेची स्थानां लागींची तांणी वृंदावनस्थ जावन राबिल्लो आसा. आमकां एक भाग्य हांगा येयला रे हरी आनी गुरू दोग जाणां गेले आमकां आशिर्वाद घेवचो आसलो एक जागो परम पवित्र जागो म्हणीत आमकां गंगा स्नान करून मेळची पुण्या तशीच हांगा येवन हे चरण हे भुमीन तूं आमी राबलो म्हणजे आमकां मेळचें आशिल्लें एक भाग्य मेळचें आशिल्लें एक संपत्त म्हणजे कसलें ताका वर्णन करूं जायना. हांगा येवन ते आभास एक्सपिरियन्स केला मात्र आमकां कळचें म्हणून हांव सांगून राबयता. हांव नला शौकीनी हरिद्वारा सुकून व्यासाश्रमा सुकून नमस्कार. सगळ्यांक नमस्कार. तुमकां आमगेल चॅनल लायक जाल्यारी आनी सबस्क्रायब करका म्हण जाल्यारी गुगलांतू आमगेल चॅनल यूट्यूब म्हण टायप करात नातल्यारी यूट्यूबांतू आमगेल चॅनल म्हण टायप केल्यारी अशी स्क्रीन दिसता तांतू सबस्क्रायब बटन प्रेस करका आनी बेल आयकन प्रेस केल्यारी आमी कसले नवे व्हिडिओ अपलोड करतना आनी पब्लिश जातना तुमकां अलर्ट येता. तुमगेल कला तुम्ही आमगेल चॅनलांत प्रस्तुत करका म्हण जाल्यारी तुमगेल व्हिडिओज konkani videos@gmail.com पेटयाय. धन्यवाद.